सनबर्नाच्या आयोजकांनी अंदू वर्सा सनबर्न दक्षिण गोंयांत आयोजीत करपाचे थारायिल्ले, मात दक्षिण गोंयच्या लोकांनी ताका विरोध केलो. ग्रामसभेतूय हे विशीं थाराव पास जाल्ले. ताका लागून आतां सध्या सनबर्नाचो विशय थंड आशिल्लो. मात सनबर्न कंपनीन 18 जाणांचेर मानहानीचो गुन्यांव दाखल केला आनी तातूंत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याताचो आस्पाव आसा. आमचेर मानहानीचो गुन्यांव दाखल करपाक खंय पर्यटन मंत्र्याचो हात आसा असो आरोप कॅप्टनान केल्लो. कॅप्टन विर्याताच्या ह्या आरोपाक आतां पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाप दिल्या. मंत्री खंवटे म्हणटा, कॅप्टनान खंय कॅप्टना सारकेच वागचे. तांणी केल्ले विधान खंय बायलांच्या किट्टी पार्टीतले. Basically, we see the hand of the government in this. Tourism ministeraचो हात आमकां अशें इन्फॉर्मेशन आयला की कंपनीक धरून आमकां तोंड बंद करूंक सोदता. क्वेश्चन इज तोंड बंद करपाचें न्ही. क्वेश्चन इज आमची जी संस्कृती आसा, आमचो कल्चर आसा गोंयचो, तो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. वी कॅनॉट अलाव सम फ्लाय बाय नायट वायर्स यो फंक्शन कर. आमचे युथांचो लायफ, लोकांची भावना आसा ती हर्ट जावंक उपकारना. तो आर जॉब, वी आर इन पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लायफ टू सेव गोवा फ्रॉम इन्वेजन ऑफ दिस whatever type of cultures that are coming which will destroy our Goan people. We will not allow that. आम्ही legally fight करतले. We have full faith in the judiciary. Plus we will fight it socially and we will fight it politically. कोण इन्वॉल्व आसा, कोण पण आमचे गोंय डिस्ट्रॉय करूंक सोदता, आमी अलाव करचे ना. कित्याक ही फेस्टिवलां ऋषिकेश, विच इज अ व्हेरी होली प्लेस टू हिंदू रिलीजन, थंयसान तांकां धांवडावन घाले. कित्याक पुणेच्यान तांकां धांवडावन घाले, सगळ्या कडच्यान धांवडावन घालता. म्हणजे कितें तरी आसा. इट हॅज बीन वायडली रिपोर्टेड. आतां फाटले कितले एडिशन जाल्ले, ते पार्टिसिपंट आयिल्ले यूथ आशिल्ले कोण ते मेले. वेर देर वॉज न्यूज इन सोशल मिडिया एंड एवरीवेअर की ओव्हरडोज ऑफ ड्रग ऑर वॉट एव्हर अशें जालें. सरकारान कितें केलें, जेन्ना असली इव्हेंटां येता गव्हर्मेंट गोज ओव्हरबोर्ड दाखोवपाक आमी हें करता. बट द पुलीस ऑथॉरिटीज वीच आर देर, ते सदां सांगता वी हॅव डन बंदोबस्त, वी विल नॉट अलाव ड्रग्स टू बी पेडल्ड. दॅट मिन्स तांकां भंय आसा, इन्फॉर्मेशन आसा की जातलें म्हणून. सो वी विल फायट दीस. असल्यो केसी घालून मिडियाचे आनी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्हाचे तोंड बंद करूंक सोदता पळय, हँड इन हँड ग्लव विथ सरकार. लेट देम ट्राय. Our job is to save Goa. Job is to save the future. I think the statement is very immature. अशें स्टेटमेंट काडच्या पयलीं ताणें स्वताच चिंतपाक जाय ते कित्याक काडलें. आज कोणें सांगलें, खंयच्यान इन्फॉर्मेशन आयलें, कितें तें. आमी 7वेक 8वेक आसतना अशें आसताले, छुपाछुपी खेळटाले पळय, तसलें म्हाका दिसता तो करता. कॅप्टन जालो बरयलें आनी कॅप्टना भशेन वागपाक जाय. I think it should be more responsible. The statements need to be more matured. So ताज्या खातीर I don't think I should be talking about things like this which are baseless. Very important is ताणें समज खंयच्यान आयकलां बिकलां म्हणटा ते आमी नॉर्मली किटी पार्टीक चलयां उलयतात पळय, बायलां उलयतात, ते किटी पार्टी टॉक्स म्हणटा आमी ताका. So I think whether he is doing this kitty party talks, then he should be doing kitty party talks. I cannot answer kitty party talks. आतां फाल्यां म्हणीत तो म्हाका की किटी पार्टी हांव ऑर्गनायज करतालो. डोंट मिसअंडरस्टँड मी. सो व्हेरी क्लियरली लेट हिम बी मोर मॅच्युअर्ड अँड लेट द स्टेटमेंट बी मोर मॅच्युअर्ड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.